नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 2007 ते 12 हो काँग्रेसीच्या लुटीचो काळ। मुखेलमंत्र्याची टिका, नव्यांक घेवन मंत्रिमंडळ बदलाचे शिनाल। सीएम हेल्पलायनी वरवीं लोकांच्यो कागाळी सुटाव्यो करपाक सुरवात। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सडेतोड नायकात उलयलो। कुडचिऱ्या गांवांत वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आमकां नाका, लोकांचे म्हणणे। मात आमदार म्हणटा हो कोयर प्रकल्प न्हय, लोकांनी करून घेवचो न्हय गैरसमज। हणजूण वाठारांतल्या आवाज प्रदुशणाचे नियंत्रण करपा खातीर न्यायालयान नेमल्या 3 पथकां। आवाज प्रदूषण जावपी वाठारांत पुलिसांची पथकां घालतली गस्त। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची माहिती। सरकारी शाळांच्या कुशीक खाजगी शाळा सुरू जाल्ल्यान सरकारी शाळा पडपाक लागल्यात बंद, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। सोमारा मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनार जाल्ल्या खून प्रकरणात नेपाळच्या एका तरणाट्याक अटक। सोऱ्याच्या गुळेत केल्लो खून दुबाविताक मुंबय महाराष्ट्रांतल्यान केली अटक। फुडल्या 3 वर्सांत गोंय भाजयांच्या बाबतींत जातले स्वयंपूर्ण, फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान दिली माहिती। आनी आतां खबरो विस्तारांत। 2007 ते 12 हो काँग्रेसीच्या लुटीचो काळ। काँग्रेसीची ती 10 वर्सां आनी आमची 10 वर्सां हांची तुलना करून पळोवची अशें मुखेलमंत्री म्हणटा। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेरूय मुखेलमंत्र्याचे शिनाल। नव्यांक संद मेळटली म्हणून सूचक विधान। सीएम हेल्पलायनी वरवीं खंय लोकांच्यो कागाळी सोडोवपाक सुरवात म्हणून मुखेलमंत्र्याचो दावो। सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयतालो। प्रत्येक पार्टी आपलो एक मिड टर्म जाल्या उपरांत रिवायव करीत आसता। परफॉर्मन्स सरकाराचो कसो आसा, म्हणजे सरकारांतल्या सगळ्या मंत्र्यांचो कसो परफॉर्मन्स आसा आनी ताज्या आधारितेरूच म्हणजे फुडलें गणीत ठरयता। आनी मिड टर्माचेर करप तें योग्य आसता, कारण फुडें परत इलेक्शनाक वचपाचें आसता आनी प्रत्येक मुख्यमंत्र्याक आनी पार्टीक दिसता आपलें सरकार परत रिपीट जावपाक जाय आनी तें जावपाक जाय आसत जाल्यार काही निर्णय हे जे आसा पळय ते घेवचे पडटा। म्हणजे काँग्रेसीच्या काळात कशे मंत्री आसले आनी ते कितें करताले पळय, आमी कशी लूट मारताले। आमी बीजेपी विथ ए डिफरन्स म्हणटात आनी तुमी ऑफकोर्स आसा। तूं म्हणून म्हटलें न्ही 2007 ते 12 हो पिरियड कंपेर करचो आतांच्या सरकारा कडेन आमच्या, तशें जर पळयत जाल्यार वी आर व्हेरी मच डिफरन्स। खरें म्हणजे सीएम हेल्पलायन ओपनली सुरू करपी परत हांव मुख्यमंत्री, हांव परत सांगता हांव पब्लिकाक फेस करपाक आनी पब्लिकाचे कितेंय प्रश्न असले जाल्यार डायरेक्ट घेवपाक तयार आसता। म्हाका जर लिपोन रावपाचो आसलो जाल्यार हांव पब्लिकान वयचो नासलो, हांव सीएम हेल्पलायन सुरू करचो नाशिल्लो। काम जायना न्ही तुजें, तूं कंप्लेन कर, म्हाज्या सीएम हेल्पलायनीचेर कर। पयलीं पब्लीक ग्रिव्हन्स लोकांक म्हूण खबर नाशिल्लो, आतां हांवें आयज रिव्ह्यू घेतला, 400 लोकांनी कंप्लेन केल्यो सीएम हेल्पलायनीचेर। जवळपास 290 लोकांक म्हणजे टायम दिवन ताका परत सांगला की तुजो प्रश्न तो ह्या दिसा सुट्टलो। म्हणजे आमी तांकां विदीन 48 अवर्स म्हटला की प्रश्न सुटपा खातीर, मॅक्स टू मॅक्स 72 अवर्स। बट भितरल्या 290 लोकांक 400 भितरल्या परत रिस्पॉन्सूय दिला आनी तेजे केन्ना सुट्टलो तितकेंय सांगलां। पयशांक लागून म्हजी एकूय स्कीम अडना कळपा खातीर म्हणून सांगता हांव। पॅलेटिव्ह कॅर सेंटर्स एका मदत करप, काल हांवें दर म्हयन्याक 2.5 लाख दिवपाचें म्हजें बजेटरी प्रॉमीस फुलफील केलें आनी हांव सांगून करता बजेटांतली म्हजी प्रत्येक योजना फुडलें बजेट मांडच्या पयलीं 99% पूर्ण जातली। हांव आयजूय सांगता, कारण पयशा खातीर अडपाचो प्रश्नच येना। कारण लाडली लक्ष्मी जर अडकळ्या जाल्यार इज अ प्रोसिजरल फॉल्ट। हांवें तांकां जर 2-3 फावटी आफोवन सांगलां की स्पीडअप म्हणून, की तांच्यांनी स्पीडअप करप। आमी म्हटलां की नाव द प्रायोरिटी जर फक्त मॅरेज आहा ताका प्रायोरिटी दिवपाची, जेचो कोणाचो एप्लिकेशन्स येता स्क्रुटनायज करा, डॉक्युमेंट ना ताका परत सांगा। इट इज एन प्रोसिजरल लॅप्स, म्हणजे दिता आसतना डॉक्युमेंट सारके दिना, हेंचें व्हेरिफिकेशन करपाक ही परत 6 म्हयने घेता, परत ताका तो डॉक्युमेंट हाडून दी म्हणून सांगता। हे थोडेशे लॅप्सीस आसा म्हणून हांवें सांगलें। कित्याक सांगता, फायनान्साच्या बाबतींत हांव खंयसरूच कमी पडूंक ना। आज म्हाका म्हणजे जवळपास 4 म्हयने सोंपले बजेट जावन लोन घेवचें पडूंक ना राजू। सरकाराच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पा वयल्यान कुडचिरे गांवांत सध्या तणावाचें वातावरण निर्माण जालां।
ह्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा. बेरेस्तारा पुलीस बंदोबस्तांत जमनीचें सर्वेक्षण काम सुरू करतकीच तिडकल्ल्या कुडचिरे गांवच्या लोकांनी सर्वेक्षण काम आडोवपाचो यत्न केलो. मजगती दिवचाच्या कुडचिरे वाठारांत कोयर प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव ना म्हणून कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणटा. मये मतदारसंघात येवपी कुडचिरे गांवांतल्या 12 जण देवस्थान वाठारांत वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प उबारपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. सुमार 44,000 चौखण मिटर सुवातीत हो प्रकल्प उबारतले अशें कळटा. मात आमकां गांवांत हो प्रकल्प नाकाच अशी कुडचिरे गांवाच्या लोकांची भुमिका आसा. बेरेस्तारा पुलीस बंदोबस्तांत जमनीचें सर्वेक्षण काम हातांत घेतिल्ले. ते वेळार जाणटे नेणटे मेळून 300 परस लोक रस्त्यार देविल्ले. तांच्यांनी सर्वेक्षणाक विरोध केलो. ह्या वेळार पुलीस आनी लोकां मदीं झटापट जाली. पुलिसांनी 50 परस चड लोकांक ताब्यांत घेवन रोखडेच सोडले. नियोजीत प्रकल्प जावपाक कशेंच दिवचे नात म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. गव्हर्मेंट येयल्लो आसा तो आमच्या हांगा गांवांत प्रोजेक्ट करूंक सोदता. तो आमकां कोणाकूच मान्य ना. आमच्या गांवांत कचऱ्याचो हे करता तो आमकां कोणाकूच मान्य ना आनी हो आमी करूंक दिवचे ना. आणि फोर्सान केलो जाल्यार आमी हांगा हे पासून केल्ले जाल्यार उपोशण भोगतल्यो म्हणजे भोगतल्यो अशें आमी आमचो गांव एक जावन आमी हांगासर करतल्यो. आणि हो आमचो 12 जाण आहा ते सोडून आणि हे आमचे 12 जाण आमी हांगासर केन्ना लढोन हे जाल्ली आसा. त्या जाग्यार आमी कांयच करून दिवचे ना. जमीन कितकीशींच वर्सां जाली जाणट्यांनी भोगून आमी भोगता आनी आतां हे जमनीन प्रोजेक्ट जो जाता तो आमकां ह्या गांवांत ना. जो खुचो गोंयांतलो सगळ्या जगा वयलो कचरो हाडून हांगा उडयताले. त्या कचऱ्याचो वास सबंद गांवांत पसारतो आनी सबंद येड्यान गांव आहा आनी ह्या मदीं ती हळशी आमकां सबंद गांवांक त्रास जाता. आमकां तो सुकोय नाका आनी ओलाय नाका. कितें म्हणजे कितें जाता हांगासर कचऱ्याचे नाका. आता ही जागा कोणाची तर जागा आमची. ही सरकारान आपूण घेतल्या. आपण घेतले आमकां ना कळटा घेतले. आमकां कितें सांगप ना. आमकां पंचायतीन नोटीस जाली ना न्हू. पंचायतीचे आमकां हे ना. पंचायतीचे कितें आहा जे आमचे पंचायतीन आमकां नोटीस धाडूंक ना. नाका कित्या खातीर नाका म्हणजे आमकां आमचें सगळो गांव सकयल आहा न्हू. गांवांक लागून नाका आमकां. सगळें प्रदूशण जातलें. आमकां सगळ्या लोकांक त्रास. आमची देवळां बी सकयल आहा आनी आमकां प्रोजेक्ट लागून नाका. आमदार प्रेमेन शेट हांणी कुडचिऱ्या येवन लोकांची समजूत काडपाचो यत्न केलो. कुडचिऱ्या जावपी हो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्लांट. मात वाठारांत कोयर प्रकल्प जाता अशें सांगून कोणे तरी लोकांची दिशाभूल केल्या अशें आमदार प्रेमेन शेट हांणी सांगलें. लोकांनी बेश्टो गैरसमज करून घेवचो न्हय अशेंय तांचें म्हणणें. कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट हो वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन दिल्ल्या कारणान लोकांचो एक गैरसमज जाल्लो आहा की जो कितें ओलो सुको कचरो हाडटलो आनी थंयसर डंप करतले आमकां वासाचें वातावरण निर्मिती जातलें अशें कांयच ना. हो गैरसमज लोकांनी पयस करचो आनी जो सरकाराचो यत्न आहा की एनजीटीक जें उत्तर दिवचें पडटा नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक जें उत्तर दिवचें पडटा की आमच्या गोंय राज्यांत हे प्लांट आसा म्हणून जें दिवचें पडटा ताका लागून सरकारान हो आपल्या रेवेन्यू लँड म्हणजे जी गव्हर्मेंटाची जागा आसा ती जागा घेवन हें डिमार्केशन करपाचें आयज काम सुरू केल्लें. लोकांचो जो समज आहा लोकांक आमी समजून सांगपाचो प्रयत्न केलो. स्वता आमी वचून थंयसर लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केलो. आयज लोकांची मनस्थिती लोकांनी खंयतरी बदललेली आहा. म्हणजे कशें आहा हांकां कोणी तरी रॉंग फिडींग केल्लें आसा म्हणून आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. सरकार लोकां बरोबर आसतलो. लोकांक खंयच हानी जावची ना. लोकांक ह्या हितूनसून कोणाकूच लुकसाण जावचें ना किंवा जे लीज ओनर आहा तेंचेर खंयसरूच अन्याय जावचो ना हे सरकाराचे प्रयत्न आहा. आयज अन्याय जर लोकांचेर जाता जाल्यार तांकां सांगलेलें आसा हांव लोकां बरोबर पयलो आसतलो. अन्याय जावपाक दिवचो ना लोकांचेर हें म्हाजें कर्तव्य आसतलें आनी ताका लागून आमी काम करीत आहा. आमचें सरकारूय काम करीत आसा. आतां हो जो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट आहा हो प्लांट प्रदुशीत आसचो ना
किंवा प्रदूषित करचो ना हे सरकाराचो प्रयत्न आसतले. कोयर प्रकल्पा विशीं कुडचिऱ्या आयज जो बोवाळ जालो ते विशीं कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात कितें म्हणटा ते पळयात. बायो वेस्ट प्लांट येता तो तांकां ओपोज करता. बायो वेस्ट आमचे प्लांट आहा कोणय सो तांकां ते लोकांचे थिंगा बायो वेस्ट वी हैव ओनली वन प्लांट इन कुंदे वी आर नॉट थिंकिंग बट दे आर ओपोजिंग. I think you are talking about some biogas plant. Municipality must be putting, I don't know. Who is putting it? Solid waste management are on. It's not department, waste corporation. Yeah, there's nothing else done so far. Okay, local bodies. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरेच्यान तुकाराम सावंत. हणजूण वाठारांतल्या आवाज प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उच्च न्यायालयान 3 पथकां नेमल्यात. ही पथकां आवाज प्रदूषण जाता त्या वाठारांत पेट्रोलिंग करतली. हणजूण वाठारांत जावपी आवाज प्रदूषणाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ लेगीत नदर दवरून आसतले अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. हणजूण वाठारांत वाडपी आवाज प्रदूषणा आड हणजूणकार फाटले कांय दीस आदीं रस्त्यार देविल्ले. तांच्यांनी आंदोलनाय केल्ली. राती उसरां मेरेन मोठ्या आवाजात म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर कारवायेची मागणी तांणी केल्ली. मात पुलिशेन तांची दखल घेवंक नाशिल्ल्यान हणजूणकारांनी न्यायालयात धांव मारिल्ली. आवाज प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर 3 पथकां नेमल्यात अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. म्हणजे रेग्युलर पुलीस स्टेशन आसा पळय हणजूणाचें थंय कंप्लेंटी ज्यो येता पळय त्यो डायरेक्टली थंय पुलीस स्टेशना वयले ऑफिसर्स आसा पळय ते डील करतले. दुसरे ताजे भायर 3 टिमी केल्ल्यो आसा STPO म्हापसाच्यान ज्यो स्पेशली गाडी घेवन जावं जीप घेवन थंय मॉनिटर करतात रातचे. आनी जर कोणें वायलेशन केलां तांचे कडेन ते डेसिबल मेजर करपाचें मशीन आसतलें. खंयच्याय जर एस्टॅब्लिशमेंटान जर रूल जावं जर लिमीट जर वायलेट केला समज जर जावं 10 उपरांत जर म्युझीक चलयता जाल्यार ह्यो टिमी आसा पळय त्यो इन्स्पेक्ट करून सरप्रायज विजीट दिवन ताजे अगेन्स्ट एक्शन घेतले अशें म्हणून एक STPOन ऑर्डर दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे ह्यो 3 टिमी केल्ल्यो आसा आनी तांचे नंबरूय आमी सर्क्युलेट करतले ह्या 3 टिमीचो. ज्या टायमाचेर कोणाची कंप्लेंट येतली ती कंप्लेंट ह्या नंबराचेर दिवं शकता अशें एक आमी पब्लिसिटी दितले. ताजे बरोबर दुसरो एक विशय आसा तो आमी एक दुसरो एक्शन प्लॅन केला की एक मॉनिटरींग जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करताले तांच्या ऑफिसांतल्यान जर तांकां जर कितें वॉयलेशन दिसलें समज जर जाल्यार थंयच्यान ते डायरेक्टली पुलिसांक एक मेसेज धाडटले. इमेलाचेर मेसेज धाडटले फोनाचेरूय मेसेज धाडटले की अमक्या जाग्याचेर अमक्या एस्टॅब्लिशमेंटान ब्रीच केल्लो आसा जो डेसिबल लेवल आसा पळय तो ते जर जालें समज जर जाल्यार इमिजिएटली ते लोकल पुलीस जे आसा पळय तांणी एक्शन घेवपाक जाय. आनी जर अर्दे वरा भितर जर लोकल पुलिसान जर समज जर एक्शन घेवना जाल्यार ताजे फुडें दुसरो नंबर एक दिल्लो आसा STPOचो नंबर दिल्लो आसा म्हापसाचो. त्या नंबराचेर कंप्लेनंट आपली कंप्लेन दिवं शकता आनी ताज्या बेजिसाचेर इमिजिएटली एक्शन जाता. आतां कितें हायकोर्टान कितें सांगलें? हायकोर्टान अजून कांय ऑर्डर पास जावना. फाल्यां दवरल्या केस कारण हायकोर्टाक आनी फुडें थोडें इन्फॉर्मेशन जाय खास करून पिटिशनरा कडल्यान आनी MIPS क्युरी आसा ताज्या कडल्यान सो ताका लागून ती फाल्यां दवरली. ऑर्डर आज जावना एक वेळ फाल्यां ऑर्डर जावंक शकता. आवाज प्रदूषण थांबोवपा खातीर 3 पथकां तयार केल्यात ती अशी. पहिल्या पथकात कोलवाल पुलीस स्टेशनाचो उपनिरीक्षक रामचंद साटेलकार, पुलीस कॉन्स्टेबल प्रवीण पाटील आणि सर्वेश कलंगुटकार. दुसऱ्या पथकात म्हापशा पुलीस स्टेशनाचो पुलीस उपनिरीक्षक दत्तप्रसाद पंडित, पुलीस कॉन्स्टेबल प्रसाद चांदेलकार आणि अमृत शिरोडकार. तिसऱ्या पथकात हणजूण पुलीस स्टेशनाचो पुलीस उपनिरीक्षक रमेश हरिजन, पुलीस कॉन्स्टेबल रुपेश आजगावकर आणि अविराज मांद्रेकार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विद्यार्थी नाशिल्ल्यान कांय सरकारी शाळा बंद पडपाक लागल्यात पूण कांय कडेन 4च विद्यार्थी आशिल्ल्यो शाळा सुरू आसात. ह्यो शाळा सुरू दवरपा खातीर आमचे यत्न सुरू आसात. सरकारी शाळांचे कुशीक खाजगी शाळा सुरू जाल्ल्यान सरकारी शाळा बंद पडपाक लागिल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. ह्या शिक्षणीक वर्सात 7 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. हातूंत दिवचल तालुक्यांतल्यो 4 जाल्यार फोंडेच्या 3 सरकारी शाळांचो आस्पाव आसा. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो. ज्या शाळेत 90 भुरग्यांचे वाडटा अशें दिसता आमकां त्यो सगळ्यो शाळा आमी रिवायव करता.
आता ज्यो बंद म्हणून जी ऑर्डर येयल्या तितून एकूय भुरगो ना पयली तांचीच ऑर्डर काडलेली आहे. ज्या जाग्यार 4 सुद्धा भुरग्यांक ती परत रिवायव करपाचो आमी प्रयत्न. लुकसाण जाल्ल्या सगळ्या शेतकारांक चवथी पयली खुशखबर मेळटली अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. चवथी पयली पयशे मेळटले म्हणून हांवें फ्लोर ऑफ हाऊस प्रॉमिस केला. त्याच्या प्रमाणे अकाउंटात सगळ्यांच्या पैसे वयतले. डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑलरेडी सुरुवात केली. ओके, फक्त त्यांच्याकडे कार्ड नासले तेय तरी कसे आता 75 लाख रुपया किती परमिशन घेतला म्हणजे त्यांना सुद्धा पैसे कार्ड ना त्यांना सीएम रिलीफ फंड कार्ड ना त्यांना ते आम्ही वेगळी अरेंजमेंट केले. पण त्यांच्या खातीर कार्ड ना त्यांनाय बी पैसे जे अप्रॉक्सिमेटली 75 चौथी सगळ्यांच्या हांव तुका फिगर आत्ता सांगपाक शकना. पण चौथी सगळ्यांची चवथ जी आसा पळय ती बरी जातली. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळी खाला केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंह चौहान 31 तारखेर गोंयचे शेतकार आनी स्वयंपूर्ण इश्टांक मार्गदर्शन करतले. शेतकार, सरपंच तशेंच सरकारी अधिकारी ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातले. हे कार्यावळीची मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली. असल्या कारणान केंद्रीय मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान आताचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि RDA मिनिस्टर हे जे आसात तांकां आमी विनंती केली की सेम वे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय या मिशनात तुम्ही व्हर्च्युअली टॉक दिवचो म्हणून आणि तांच्यांनी एग्री केला. येता ते 31 तारखे दिसा म्हणजे सकाळी शेनवारा 11 वरांचेर हे टॉक सुरवात जातलो. आणि हो टॉक जो आसा हो सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र आपापल्या ग्रामपंचायतींनी हो अटेंड करतले. थंयसर तेंचे सगळे पंच, सरपंच आणि त्याच बरोबर बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि लोक हांच्यानी बी या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जावचे अशें आमी स्वयंपूर्ण मित्र आणि ग्रामपंचायतीत हांकां कळीत करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोमारा मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्ल्या राजू अशोक कांबळी उर्फ आसिफ मोहम्मद नादार हाच्या खून प्रकरणात नेपाळच्या सुरेश सिंग सोनार ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक अटक करपाक मडगांव पुलिशेक येस आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुरेशान सोऱ्याच्या घुवळेंत राजू अशोक कांबळीचो खून केल्लो. मडगांव पुलिसांनी दुबाविताक निमणो मुंबय, महाराष्ट्रांतल्यान अटक केला. सोमारा स्टेशन रोडार जाल्ल्या खून प्रकरणाक मडगांव पुलिसांनी काल रातचो सुरेश सिंग सोनार ह्या 25 वर्सांच्या इसमाक अटक केल्ली आसा. हो इसम आसा तो मूळ नेपाळचो आनी तो सद्या रावतालो फोंड्या आनीक हाका मुंबय महाराष्ट्रा हांगच्यान अटक केल्ली आसा. आनीक ताजेर आरोप आसा की ताणें अशोक कांबळी उर्फ आसिफ मोहम्मद नडार ह्या इसमाक मारिल्लो. स्टेशन रोडार ताच्या हड्ड्यांक ताणें बाटली घालून ताका मारिल्लो. ह्या कारणाक लागून ताका मडगांव पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मळकणकार. गोंय फुडल्या 3 वर्सांत भाज्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जातले अशें गोंय फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसायान सांगलें. गोंयांत कांदे, बटाट आनी टमाटांचें उत्पादन मोठ्या प्रमाणांत जायना, मात हेर बाकीच्या भाज्यांचें उत्पादन व्हडा प्रमाणांत जाता. आतां ह्यान फुडें बटाट आनी टमाटांचें उत्पादन व्हडा प्रमाणांत घेवपाक सुरवात करतले अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयच्या 290 शेतकारांनी पावसाळ्यात 7000 किल गांवठी भाजयांचे उत्पादन घेवन ह्यो भाजयो गोंय फलोत्पादन महामंडळाक विकल्यो. तातूंतल्यान तांकां 3.20 कोटी इतलो मोबदलो महामंडळान दिलो. सगळ्यांत चड उत्पादन भेंड्याचें घेतलां. 21 तरांच्या भाजयां मदीं 8 भाजयांक लाखा परस चड मोल मेळ्ळां. तातूंत चिटकी, हरवी मिरसांग, कोकण दुदी, वांयगी, तेंडली, तवशी सारक्यो भाजयो आसात. तशेंच तांबडो दुधी, वाल, घोसाळी, टमाट, लिंबू, कारली आनी हेर भाजयांचे 50,000 वयर विक्री जाल्या. गोंयांत कांदे, बटाट आनी टमाटाचें उत्पादन व्हडा प्रमाणांत जायना. तशेंच लांब मिरसांग, मोको, सुरण, केळी, चिबूड, मस्काच्यो सांगो सारक्या भाजयांची विक्री उणी जाल्या अशें संचालक चंद्रहास देसाय हांणी सांगलें. फुडल्या 3 वर्सां भितर भाजयांच्या बाबतींत गोंय स्वयंपूर्ण जातले अशें तांचें म्हणणें. भेंडी आमी 50 रुपया किलो शेतकऱ्या कडच्यान घेतात आनी तांकां एश्युअर उरता की आपली कितलीय भेंडी पिकयली तर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन घेतलें आनीक रेटय बरी मेळटली आनी पेमेंटय फास्ट जातलो. हें जेन्ना एश्युअर आसता तेन्ना तरणाटे शेती खातीर स्पेशली व्हेजिटेबला खातीर खूब फुडें येतात. गेल्या वर्साक आमी 6 कोटीची भाजी घेतली गोंयच्या शेतकऱ्यां कडच्यान. तेजी पयलींच्या वर्साक म्हळ्यार 2 वर्सां फाटीं आमी 3 कोटीची घेतली. 3 कोटी वेल्यान 6 कोटी जाली आनी आतां आमी एप्रील टू ऑगस्ट
ह्या म्हयन्याकच 3 कोटीची घेतला. सो ह्या वर्साक ते 6 कोटीपेक्षा चड वतले. कारण गोंय भाजी उत्पादन करता आसतना सॉयल आनी क्लायमेट हे दोगांचेय मेळ घालचो पडटा. आमची सॉयल ही लॅटरायटीक सॉयल आसा आनी हांगा पावस खूब आसा. सो जेणे करून कांदो, बटाट, टमाट ह्यो भाजी आसा पळय ह्यो चड अशी गोंयाक जायनात बिकॉज ऑफ क्लायमेट एंड सॉयल कंडिशन. पूण बाकीच्यो भाजी ज्यो आसात आमी भेंडी धरा, चिटकी धरा, तेंडली धरा, मागीर आमची वाल धरा, वांगी, अशी कितलेशेच प्रकार जे आसात ते गोंयाक बऱ्या पैकी जाता आनी क्वॉलिटी जाता. आनी हे आमच्या शेतकऱ्यान सिद्ध केल्ले आसा. आमकां चड आतां गोंयाक भेंडी खूब येता, चिटकी येता, कुकुंबर म्हळ्यार काकडी येता, वाल येता, तेंडली येता, वांयगी येता. असो जे प्रकार पळय एक हांवें तुमकां सांगलें कांदो, बटाट, टमाट सोडून जे बाकीचे प्रकार भाजयेक आसात ते आमी गोंयकार लावपाक लागलात. आनी एक थोडेशे 2-3 वर्सांनी आमकां कितलेशीच भाजी आमची गोंयची मेळटली जेणे करून आमी स्वयंपूर्ण जातले आनी बेळगांवची भाजी कमी जातली. चड एरियेक तुका सांगे, केपें, काणकोण, पेडणे, सत्तरी आनी बिचोली भाजी गोंयची आमी घेतात ती सतत वाडत आसा. आमी 3 वर्सां फाटीं ती सादारण 1 ते 2 कोटयांची आसली, मागीर ती 3 कोटीच जाली, गेल्या वर्सां 6 कोटीच जाली आनी ह्या वर्साक जवळ जवळ 8 कोटी जातली अशें आमकां दिसता. सो ह्या वेल्यान आमचें स्वयंपूर्ण गोंय खूब भाजये खातीर खूब फुडें आसतलें अशी सांगपाक कांयच हरकत ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. फातोर्डा पोलिसांनी सिटी कॅफे मुखार धाड घालून 2 लाखांची वेगवेगळ्या तरेची गवळी वखदां जप्त केली. गवळी वखदां वेव्हारात फातोर्डेच्या धीरज उर्फ डेव्हिड रॉड्रिगीस आणि 26 वर्साच्या ह्या तरणाट्याक अटक केलेले आसा. फुडलो तपास चालू आसा. फातोर्डा पुलिसांनी काल उसरा राती केल्ल्या एका कारवाये भितर धीरज उर्फ डेव्हिड रॉड्रिगीस ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक मोठ्या प्रमाणात 10 वेगवेगळ्या तरेच्या अंमली पदार्थां सयत अटक केल्ली आसा. ही कारवाई सिटी कॅफेच्या ओपोजीट आशिल्ल्या धीरजाच्या घराक जाली आनी ताजे नंतर धीरजाक थंयच्यान तांणी अटक केली. मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे धीरजाचेर पुलीस कांय दिसां साकून नजर दवरून आशिल्ले. पुलिसांक म्हायती मेळिल्ली की धीरज मडगांव आनी आजूबाजूच्या परिसराक ड्रग्स विक्री करता आनीक ताजे नंतर काल राती ही कारवाई केल्ली आसा. धीरजा कडल्यान गांजा, कोकेन, चरस, हॅश ऑयल, हॅश स्टिक्स, LSD पेपर, MDMA अशे वेगवेगळे तरेचे 10 तरेचे ड्रग्स एकूण साहित्य तांकां मेळिल्लें आसा आनी हाजी जी किंमत आसा ती 2,08,000 रुपया अशी जाता. त्याच बरोबर धीरजा कडल्यान 29,000ची रोकडी तांणी जप्त केल्ली आसा. धीरजाची आतां फातोर्डा पुलीस कसून चवकशी करतात की हे अंमली पदार्थ आसा ते धीरजा कडल्यान कशे आयले, कोणा कडल्यान तांणी ते विकते घेतले आनी धीरज हे कोण खंयच्या गिरायकाक दिवपाक आशिल्लो हाजी फातोर्डा पुलीस चवकशी करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनेकर. भारताची दुसरी न्यूक्लियर पाणबुडी INS अरिघाट नौदळाच्या ताफ्यात दाखल जाल्या. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी ही पाणबुडी भारतीय नौदळाक सुपूर्द केल्या. 2017 ही पाणबुडी लॉन्च केल्ली तेन्नाच्यान तिची चाचणी सुरू आशिल्ली. ही पाणबुडी आयज सेवेत दाखल जाल्या. INS अरिहंताची ही अपग्रेडेड आवृत्ती जावन आसा. विशाखापट्टणम हांगाच्या भारतीय नौदळाच्या जहाज बांदणी केंद्रात ती बांदल्या. अरिहंत प्रमाणूच अरिघाट लेगीत 750 किलोमिटराचो मारो करपी K-15 मिसायलांनी सुसज्ज आसा. हे पाणबुडयेचें वजन 6,000 टन जावन आसा. भारतान आण्विक मिसायलांनी सुसज्ज आशिल्ल्यो 3 पाणबुडयो तयार केल्यात. हातूंतली अरिहंत ह्या नादीत सेवेत दाखल जाल्या. अरिघाट आयज कमिशन जाल्या आनी तिसरे S3 ची चाचणी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पिले धारबांदोड्या इनोवा कार आणि स्कूटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात स्कूटर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. फुडलो तपास चालू आसा. आमी उसगांव पोलीस आउटपोस्ट आहा फोंडा विभागाचो, आमी थंय आसा. जे सकाळी पिळ्यान तिस्कार एक्सिडेंट जालो, जे एक इनोवा गाडी आनी स्कूटर यांचे मदीं दोगांय इनोवा गाडी बीन उसगांव रोडार उसगांव येवपाक येताली आनी स्कूटरूय बी उसगांव येवपाक येताली. हो साकोडीचो जो इनोवा गाडये वांगडा स्कूटरीन वयतालो तो साकोडीचो, इनोवा गाडी एक्सिडेंट जालो तो साकोडीचो आनी तेजें नांव आसा पुनाजी दत्ता आगलोदकर, वर्सां 56.
ताका जखमी अवस्थेन ताका हांगा हाडून पिळये हॉस्पिटलान घातलेलो, उपचार केलो तेजो आनी ताका रिफर केलो आय डी हॉस्पिटलान. जेन्ना तेज्या दावे शोल्डराक मातसो मार लागले आसा, पांयाकूय मातसो मार लागले आसा आनी ताका आतां रिफर केला आय डी हॉस्पिटलान. तेन्ना आय डी हॉस्पिटलान सद्या तो उपचार घेता. गोमंतक TV खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. चवथी पयली बसका घेवन कुडचडेच्या पार्किंगेचो तशेंच येरादारीच्या कोंडीचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडे हांणी दिलें. तशेंच कोणाकूच फुटपाथाचेर विक्री करपाक बसपाक दिवचें ना अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. मेन म्हणल्यार आतां आमी तूं जाणा आसतलें एक्चुअली पार्किंगाचे जो इश्यू आसा तो ऑलरेडी आमी नोटिफाय करून सुद्दां सगळी बोर्ड सुद्दां लायिल्ले आसा सगळे मार्केटार. पूण जाता कितें थोडे आमचे दुकानकार जे भाव आसा सो तांकां सुद्दां आमी पार्किंग रिजर्व दवरला. एक्चुअली टोटल आतां पे पार्किंग करपाक गेला. फक्त कित्याक सद्या मार्केटान जे सिवरेजीचें काम चालू आसा ताका लागून आमगेले जे हें जावपा आशिल्लो तो हॉटमिक्स जावपा आशिल्लो तो उरला आनी ताका लागून जेव्हा एक फावटी हॉटमिक्स जालो मागीर आमी जे आमचे नोटिफाय केल्लें आसा पार्किंग थंय आमी सारकें मार्क करून सगळ्यांक वेवस्थीत आमी पार्किंग एलॉट करतले सगळ्यांक. आतां पे पार्किंग म्हणटा तुमी, पे पार्किंग अमके एरियेक केला काय फूल बाजार जातले? फूल टोटल आमी कितें केलां रेल्वे स्टेशन टू जशें आसा तें केलां. फूल रेल्वे स्टेशन टू तुगे पॉप्युलर फार्मास चौक ही सायडीच्यान अप टू अप्सरा ऑपोजीट ते सुद्दां थंय तुका पयलीं तुका 2 व्हिलर आसा मागीर ते 4 व्हिलर आसा. तशेंच आमचे ही सायडीच्यान म्हणजे स्टेट बँक ऑपोजीट थंय सुद्दां 4 व्हिलर आसा. मागीर त्या सायडीच्यान सगळें टोटल बोर्ड लायिल्ले आसा. तुमी पयलें आसलें मार्केटान भोंवून टोटल सगळे कडेन बोर्ड लायिल्ले आसा. फक्त उरलें कितें आतां आमचें रिमार्किंग उरला कित्याक परत आतां तर मार्क करपाक वचत ताजेर मागीर परत हॉटमिक्स येतलो. हॉटमिक्स येतकीर मागीर परत डबल हें ताका लागून आमी तो होल्डार दवरला. बट पार्किंग सगळें नोटिफाय जाल्लें आसा. आनीक इश्यू म्हणल्यार पार्किंगाचोच तो मेन म्हणल्यार जे फुटपाथार तुमी फाटले टायमा जेन्ना एक्स चेअरपर्सन प्रदीप नायक तेणी बी खुबश्यो जे काडपाची ट्राय केले जे फुटपाथार तेका लागून कितें जाता थोडे फुटपाथार बसतात आनी रोडार गाडी लोकांक रोडार चडची पडटा आनी हेका लागून सुद्दां ट्रॅफिक कंजेक्शन जाता. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? मेन म्हणल्यार तुमचें पयलें आसलें म्हाका दिसता हांव फुटपाथाचेर जर आतां अशें बसता ती फेस्टिवल टायमार थोडी येता तरी पूण हांव आमच्या मार्केट इन्स्पेक्टरा सांगून फुटपाथ क्लियर जाता तितली इवन तो फेस्टिवल जावं अथवा नॉर्मल हें आसूं हांव फुटपाथाचेर आमी कोणाकूच बसपाक दिना. कित्याक पॅसेज जी आसा जी शॉपा भायर थंय तांकां आमच्यान एलावड केला. कित्याक इट डिपेंड्स ऑन दॅट पॅसेज बिलोंग्स टू तुजी हाजी कोण शॉप ओनर ताजी विलिंगली तो तांकां बसपाक दिता. बट तांकां सारा मागीर फुटपाथ जी लोकांक चलपाची आसा ताजेर कोणेच बसूं जायना. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.